नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आजूय आमी वेगवेगळे विशय घेतात, पण सगळ्यात पयलीं आमी अशी विशया वेल्यान सुरवात करतात जाचे वेल्यान आमची नदर हालपाक जायना. आनी नदर हाल्ली जाल्यार परत आरिश्ट केन्ना येतले तें सांगपा नजो. तो विशय म्हळ्यार कोविडाचो. आनीक आमी म्हणटात खंय तरी आमचो कव सकयल गेला, सेकंड वेव येवपाक शकता, शिंयाचे दीस सुरू जातात. वस्तुस्थिती कितें आनीक जे दोतोर दर दिसाक ह्या परिस्थिती कडेन झुजतात तांची असेसमेंट कितें, एनालिसीस कितें. डॉक्टर चित्रलेखा नायक आमकां जॉइन जाता. डॉक्टर, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल, हो अनुभव कसो आशिल्लो फाटल्या 6-7 म्हयन्यांचो, थंयच्यान सुरवात करया आनी मागीर वन बाय वन मुखार या. गोंयान इतले पेशंट जावचे नाशिल्ले कोरोनाचे. पेशंटांक मायल्ड केसीस आसा, आमी मॅनेज करतले, पूण सप्टेंबर एंड ऑक्टोबर वॉज रियली हॉरिबल. वी हॅव एक्चुअली लिटरली स्ट्रगल्ड ओवर 24 hours. पेशंटांचे इतले रश हॉस्पिटलांनी, बेडां ना आनी पेशंट इतले सिरियस अशे येताले. आतां पेशंट कमी जाल्या, पूण ओवर द पिरियड एटलीस्ट I have around assessed 200 patients of home isolation. आणि हाच्या नंतर म्हजो एक्सपिरियन्स जो आसा, जे पेशंट कशे प्रेझेंट करता, कशे सिरियस जाता, केन्ना डेथ जाता. सो आय हॅड मेड अ ओवरऑल असेसमेंट कितें जावंक शकता अशे कोरोनाच्या पेशंटांक. सिम्पटम्स सिवियर सुरवातीकूच जाता आनी पेशंट मरता अशें ना तें. सो पेशंटांचे जे सिम्पटम्स आयकून आमकां आतां ओवरऑल कळटा की पेशंट कोण जाम जातलो, कोण इम्प्रूव जातलो, कोण घरा वतलो. आनी एक जो पेशंट जे आमकां इतले जे एडमीट जाले तेन्ना हॉस्पिटलांनी, सो मोस्ट कॉमन पॉइंट जो जालो की पेशंटांनी लेट टेस्टिंग केलें. सो द प्रॉब्लम लायज इन टेस्टिंग. पेशंटांनी सिम्पटम्स लायटली घेतले, पेशंटांनी सिम्पटम्स लायटली घेवन पेशंट लेट पावले आनी पेशंट लेट पावतकीर मागीर ऑब्वियसली मागीर आमच्या हातापायना काय करूंक मेळना आनी पेशंट सिरियस जावन इतल्यो डेथ जाल्यो. सो इफ पेशंट्स detect the symptoms in time, so finally I know that COVID-19 management is all about time. त्या टायमार टेस्टिंग करप, त्या टायमार वखदां घेवप, वॉर्निंग सायन्स बेगीन पिकअप करप, बेगीन कळप, बेगीन डॉक्टराक इन्फॉर्म करप, टायमार एडमीट जावप आनी बेगीन रिकवरी जावप. बेगीन जर टेस्टिंग केलें प्रमोद बाब, पेशंटाक कांयच जायना. पेशंट रिकवर व्हेरी फास्ट, व्हेरी नायसली, बट दे हॅव टू तुम्ही जेन्ना कॉपरेट. दोतोर सो द प्रॉब्लम वॉर्निंग सायन्स म्हणटा ती नॉर्मल वॉर्निंग सायन्स आतां सगळ्यांक खबर आहा. मागीर थंडी हय म्हणत किंवा हय जोर आयलो, ह्यो वॉर्निंग सायन्स हय सगळ्यांक खबर आहात. हाज्या परस वेगळी कितें आसा समजा, कारण कांय जाणांक अशें आसा की सिम्पटम्स कांय नात, कंप्लिटली असिम्पटोमॅटीक, पण घरा वतगिरी कळना कितें जालें तें, आनी अकस्मात मागीर लक्षांत येता की फॅमिलींतल्या आनी कोणाक तरी जालो, बट खंयच्यान आयिल्लो जाल्यार दुसरी मनशा कडच्यान आयिल्लो, ताका सिम्पटम्सूच नाशिल्ले. ह्यो गजाली कश्यो असेस करप? कित्याक खुबशे पेशंट आसा जे आमकां मेळ्ळ्या. सो नॉर्मल पेशंटाच्या तकलेन कितें, जोर, थंडी, खोकली इज इक्वल टू कोरोना, बट दॅट इज नॉट द थिंग. खुबशे पेशंट जे आमकां मेळ्ळ्या ताका फिवरूच ना, जोर ना. सो जाणटे पेशंट स्पेशली येतात, मातशी सकाळची घुंवळ आयली, मातशें हाल्लेले भशेन दिसलें, आयज आपल्याक सामकें बरें दिसना, आपल्याक खूब पुरो जालें, खूब टायर्डनेस, फटीग, वीकनेस, बॉडी एक. सो हे पेशंट सिम्पटम्स आसा हे सामके मायल्ड सिम्पटम्स जे इनिशियली पेशंट लायटली घेता आनी लेटर ऑन जेन्ना, सो कितें आसता, कोरोनाचे पेशंट सदांच सेकंड विकान कॉम्प्लिकेशनान वता. सो सुरवाते पयले 7 दीस जेन्ना पेशंटाक हे मायल्ड सिम्पटम्स आसता तेन्ना तांकां कळना, ते तेन्ना टेस्टिंगाकूय वचना, नॉर ते म्हणटा स्वताचें अशें. सो कामाक वता तो मनीस जेन्ना अशें मातसो बॉडी करता म्हणटल्यार आपल्या कामाक लागून जालें. सो ते टेस्टिंगाक वचना, वा कोणी सांगलें सुद्दां टेस्टिंग करूंक सोदना, कित्याक ते म्हणटा आमकां कोरोना जावंकूच शकना. सो हाच्या नंतर जेन्ना 9व्या दिसा जेन्ना तांचो ऑक्सिजन ड्रॉप जाता तेन्ना ते हॉस्पिटलान पावता. सो ते म्हणसर लंग्सान ऑलरेडी निमोनिया भरलेलो आसता आनी ताच्या नंतर सगळ्यो घडामोडी, डॉक्टर्स हॅव टू लिटरली स्ट्रगल टू सेव द पेशंट. सो हे सिम्पटम्स, सी देर इज अ व्हेरी टिपिकल पॅटर्न ऑफ कोविड फिवर जो हांव तुमकां सांगूं शकता स्वता. पहिले 2 दीस पेशंटाक व्हेरी मायल्ड फिवर येता, 99-100 असो फिवर येता.
जो नॉर्मली कोणी म्हणटलो असं मायल्ड बॉडी आहे ते परसीव दॅट. मागीर चौथ्या पांचव्या सव्या दिसा तांकां जोर येना, तांकां सामकें बरें दिसता. सो ते टेस्टिंगाक वचच ना. ते म्हणटा आपूण आतां बरो जालो. पूण 7व्या दिसा फिवर येता. 7व्या दिसा फिवर कित्याक येता? बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू दॅट व्हायरस इन अ व्हेरी हायपर इम्यून फेज. सो ताका लागून मागीर लंग्साक निमोनिया जाता आनी 9व्या दिसा ऑक्सिजन ड्रॉप जाता. सो इफ पीपल डिटेक्ट if people go for testing on day 1 and day 2, positive असो वा नसो, at least testing करा. Negative असल्यार at least monitor the symptoms for next 7 to 8 days and then inform the doctor accordingly. So patient आमकां येता ते 9व्या 10व्या दिसा जेन्ना ऑलरेडी लंग्सान निमोनिया जाल्लो आसता आनी ताका लागून मागीर एडमिशनाक चड वाडटा. So आता जर आमी if we are anticipating second wave, obviously we have to be prepared because second wave patient double जातले. पहिले म्हळ्यार पोरण्या पेशंटांक रिइन्फेक्शन जावपाचे रिस्क उरता आनी न्यू पेशंट आसा ते ससेप्टेबल उरता. सो दोन्ही पेशंट आमकां सांबाळचे पडटले आनी जर सेकंड वेव पेशंट भरपूर वाडले आमकां बेडां मेळपाची ना. आमकां नॉर्मल पेशंटांक खंयच खाटी मेळच्यो ना, मॅनेज करपाक जावचें ना. सो ह्या खातीर लोकांनी पयली सिम्पटम्स सादे नाक सुद्दां म्हावूं वा ताव सुद्दां पुचपुचू वचून एक स्वॅब टेस्टिंग केल्यार बरी. सो एटलीस्ट वी नो that we can monitor these symptoms properly. अनेक विषय दोतोर सद्याक येवपा लागला बिकॉज इतली सगळे जाण पॉझिटिव्ह जाले म्हणून तो म्हळ्यार पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन्सांचो. ह्या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन्सा कडेन कशें पळोवप नंबर 1 आनी नंबर 2 तुमी कितें एडवायस करतात सो दॅट मिनिमम कॉम्प्लिकेशन्स जावची म्हणून. सो खुबशे पेशंट जांकां कोमॉर्बिडिटीज आसता, स्पेशली कोमॉर्बिडिटीज म्हळ्यार खंयचे मोस्ट इम्पॉर्टंट इज डायबिटीज आणि किडनी पेशंट्स जे डायलिसिसाचेर असता. सो दे आर व्हेरी हाय रिस्क ऑफ गेटिंग एनी कोविड कॉम्प्लिकेशन. सो कोविड कॉम्प्लिकेशन्स म्हळ्यार मोस्ट कॉमन जे पेशंटांक जाता ते टायर्डनेस एंड फटीग. इवन मायल्ड सुद्दां कोविड असलो जाल्यार 1 वा 2 म्हयने इतलो विकनेस कोविडान जाता की पेशंटाक हांगाच्यान बाथरुमान वा जेवपाक सुद्दां टेबला कडेन वचपाक इतलें पळोवं जाता. सो दॅट इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन. दुसरे आमकां वरायटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स दिसपाक लागल्या. Other day we saw huge clot in the heart and also in the big vessel of the heart. So iron clots, brain clots, lungs clots. So most common COVID and lung clots खंय जाऊ शकता. So पेशंटांनी आपल्याला डॉक्टराकडे रक्त पातळ जावपाच्यो गुळयो घेवपाच्यो न्हू डिस्कस करून सुरू करच्यो पडटल्यो. So most common which they have to observe is any chest pain, any breathlessness, any stroke symptoms or any other पाय दुखता. सो पायांक सुद्दां आमी 2-3 पेशंट पयल्या पायांक क्लॉट जालो पाय त्याचो कापचो पडलो. सो इट इज दॅट क्लॉट खंय येवंक शकता. सो दॅट इज व्हेरी वरीसम. पेशंटांनी इवन सो नेगेटिव्ह सुद्दां असले 17 दिसा नंतर they have to monitor for at least 2 months for post covid complication. आणि दुसरे म्हळ्यार लंग फायब्रोसिस. जांकां सिव्हियर निमोनिया जाल्लो आसता त्यांच्या लंग्सान माव जावन स्कारिंग जाता आणि स्कार जालो की लंग्स घट जाता. लंग्स घट जाले जाल्यार ते ऑक्सिजनाचेर डिपेंडंट रावता. पूण पेशंट अगेन आय एम टेलिंग इफ पेशंट कम्स ऑन डे 7, day 8 ऑफ द सिम्पटम्स पेशंट चूक करता आपले जेन्ना पॉझिटिव्ह टेस्ट केली तेन्नाच्यान ते दीस धरता. ज्या दिसाच्यान सिम्पटम्स जाल्या त्या दिसा 7व्या दिसा जर पेशंट वॉर्निंग सायन डिटेक्ट करता फकत टायमार घेता पेशंटांक कांयच जायना. That much so many patients we have treated and they have improved because they have come in time. But थोडे patient have come very late. So then हे सगळे complications जावपाक शकता. So monitoring करूंकच जाय पेशंटांनी at least 2 months they have to observe. दुसरे complication is urine infection आणि fungal infection खूप जाणांक जाल्ले आसा post covid. So बाकीची इन्फेक्शन जास्त जावंक शकता तांकां त्यांची इम्युनिटी मातशी लो जाता. आय थिंक व्हेरी व्हेरी क्रुशल गजाली कारण खूप जाण एकदा जावन गेलो कोविड की तांकां दिसपा लागता की ओके आपूण ह्या फिजींतल्यान भायर सरलो. बट अजून मेरेन एक जनरल कन्सेन्सस जो दिसता मेडिकल फ्रेटर्निटी भितर की हो व्हायरस येवन घडये आतां वर्स जातलें. अजून मेरेन आमकां ताजी फूल सायकल ताजे परिणाम रिइन्फेक्शनाची गजाली ह्यो कांयच आमकां अजून पुरायपणान खबर ना. अशी परिस्थिती भितर खंय तरी चल आमचे नंबर कमी जावपाक लागले, डेथ्स कमी जावपाक लागल्यो म्हण जर घाळपण जर आमी दाखोवपाक लागले जाल्यार इट इज गोइंग टू बी व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. आज
युरोपातली परिस्थिती जर पळयली, अमेरिकेतली परिस्थिती जर पळयली जाल्यार दुसऱ्याच्याय अनुभवांतल्यान आमी कांय गजाली शिकपाक जाय. आय थिंक दोज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. दोतोर तुमी जेन्ना आतां ही गजाल सांगतात पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन्साच्या बाबतींत, आज जर लोकांक जर तुमी पळयलें आमच्या, जो सिरियसनेस तुमी उलोवन दाखयतात, तो सिरियसनेस आमच्या लोकां मदीं आसा काय तो सप्टेंबर ऑक्टोबराक आयलो सिरियसनेस आनीक आतां नोव्हेंबर डिसेंबराक तो परत दिवपा लागला? सिरियसनेस आता तो लोकांचं अजम्पशन कितें आता कोविड सोंपलो. लोकांचो कोविड सोंपलो आता आमी जाय तशें भोंवूंक शकता. आता तर मास्कां लोक तर घालना आनी तांकां दिसता आमी दे वील पास थ्रू. पूण जांकां खरो जो कोविड जाला आनी जे एडमीट जाल्या तांकांच खरें कळटलें की कोविड म्हळ्यार कितें तो. सगळ्या मनशांनी लायटली घेतलेलो आसा आनी आतां अशें परिस्थिती जाल्या की जर सगळे आतां पयलीं आमी लास्ट टायम सुद्दां आयिल्ले कितें इम्युनिटी वाडोवपाक कितें वखद लोकांनी कितें कितें काडे घेतले, वखदां घेतली, मागीर स्टीम घेतली. स्टीम तर 5 फावटी 6 फावटी सो लोकांचे अंडर अजम्पशन की इम्युनिटी वाडली की आपल्याक कोविड जावचो ना. पूण ओवर दीस मंथ्स आय नो कितें आमी काम करता, आमी हॉस्पिटलान काम करता, आमी मास्कां घालता, पेशंटाक ऑलमोस्ट हात लायता. सो हातून आमकां एक गोष्ट खबर आसा, जर तुमचे मास्क सारके आसत जाल्यार तुमकां कोविड जावचो ना. This is one thing I know is the only and only preventive technique is mask. जे लोक घालना सो ताका लागून आमचेर तुम्ही डबल म्हणटात की लोड पडटा. बिगेस्ट इम्युनिटी शिल्ड इज मास्क म्हणून. Yes, mask, because mask it is definitely it is a shield because we have gone through it, we have handled the patients. So जांकां कोणाक कोविड जावं ना, even after handling those patients, that means they are protective. See, दुसरी कितें आसा, लोक थंय घालपाक जाय मास्क थंय घालता, but again they attend functions, they attend parties, they do all sorts of things, then there is no point. We have done so much of trying to educate the people, but people have कितें आसा, पेशंटांक जेन्ना प्रत्यय येता कोविड म्हणून कितें त्याच पेशंटांक कळटलें कोविडाचो कितें त्रास जाता. एब्सोल्युटली. तर थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. म्हाका दिसता आज आमी हो विशय घेवपाचें एक म्हत्वाचें कारण आमी खंय तरी शिंयाचे दीस सुरू जातात, घाळपणाय दिसपा लागल्यात, व्हडली व्हडली सभा पार्ट्यो सगळें जावपा लागलां आनी अशी परिस्थिती भितर बाकीच्या जगाची जर परिस्थिती पळयली, जेन्ना गोंया भितर कांय नाशिल्लें तेन्ना ज्या देशां भितर हजारांनी लोक मरताले, मागीर गोंया भितर ही परिस्थिती आयली आनी थंय देंवलें. आज गोंया भितर देंवता आनी थंय प्रमाण परत वाडलां. म्हाका दिसता प्रत्येक गजाल आमी स्वताच्याच अनुभवांतल्यान शिकपा जाय अशी ना. अशी व्हायरसा सारकी गजाली दुसऱ्याच्याय अनुभवांतल्यान शिकल्यार कोता येता. तितलीच हुशारी आनी अलर्टनेस एक समाज म्हणून आमी दाखयतले. म्हाका दिसता इतलेंच सगळ्यांचें म्हणणें आहा. डॉक्टर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट्स, व्हेरी क्रुशल इन्सायट्स, व्हेरी आय थिंक दीस वता तशें परत तुमचे म्हऱ्या येतले, कारण ह्या इन्सायट्सांतल्यान आनी तुमच्या अनुभवांतल्यानच आमकांय कळटलें कितें करचें आनी कितें करचें न्ही तें. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. थँक्यू हांव आमच्या रिपोर्टरा म्हऱ्या वता कांय खिणां भितर, पण ल्हानसो ब्रेक घेता. रोखडेच परत येतात, खंयच वचनाकात. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपीसेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपीसेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपीसेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। परत एक फावट येवकार. हांव सगळ्यांत पयलीं आज वता वास्को. विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कितें आहा वास्कोची अपडेट, कितें चल्लां? सर ऐकून येता तुमकां न्ही? सर वास्कोची मुखेल अपडेट म्हणजे ती सद्याक तरी आता सद्याक नेवीचे एक मिग ट्रेनर एअरक्राफ्ट एक बेस्तारा सांचे इट क्रॅश्ड इन द अरेबियन सी आणि ताजे मागीर सर एक पायलट जो आसा ताणें इवॅक्युएट, दोनूय पायलट जे आसा तांच्यांनी ट्रेनर हाजे वयल्यान इवॅक्युएट केल्लें, पूण एक पायलट जो आसा ताका रेस्क्यू केलो आणि आता 4 दीस जाले सद्याक तरी डेली आमकां वयर दिसून येता की हेलिकॉप्टर चालू आसा. म्हणजे तांच्यांनी म्हजे हिशोबान एक 14 एअरक्राफ्ट एक 20 बोट्यो डिप्लॉय केल्ले आसा, डायव्हर डिप्लॉय केल्ले आसा, पूण ती सेकंड जी बॉडी आसा ती अजून मेळूंक ना. दुसरी गजाल म्हणटा ती आयज जेन्ना एक वास्कोन फंक्शन जालें
तेन्ना अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक आशिल्लो. जेन्ना आमी तांकां विचारलें इलेक्शना बद्दल विचारलें तेन्ना तांणी सांगलें झेडपी की इलेक्शना जे बद्दल. हय झेडपी इलेक्शना बद्दल तांच्यांनी सांगलें की खंय तरी 3rd डिसेंबर जें आसा तें ओल्ड गोवा फिस्ट आसा आनी ताजे मागीर क्रिसमस आसा. सो हाजे मदीं खंयचेय तरी एक डिसेंबर 12 अशें तांच्यांनी अंदाज सांगला एक झेडपी इलेक्शन जावंक शकता. आनी ताजे पयलीं म्हणटा तांच्यांनी सांगलां की म्युनिसिपल जे इलेक्शन आसा दॅट विल नॉट बी डिक्लेअर्ड इन दीस टायम. ताजे मागीर इलेक्शन जातकर मागीर ताजे कसो इलेक्शन कंडक्ट जाता ते हिशोबान मागीर म्युनिसिपल इलेक्शन मागीर ते अनावन्स करतले. तांचे जेन्ना आमी तांकां विचारलें की रिजर्वेशना बद्दल विचारलें जेन्ना ते सांगपाक लागले की रिजर्वेशन जे आसा एज युजल जशें जाता एवरी टायम तशें एज पर लिगल प्रोसिजर सगळे कडेन रिजर्वेशन जातलें आनी दी वॉर्ड्स विल बी रिजर्वड एज पर दी क्रायटेरिया. आनी जो कोण मनीस काम करता ताका रिजर्वेशनाचेर पडून वचूंक जायना. जो मनीस काम करता तो शुअर अवश्य जिखता वेदर इट इज रिजर्वड ऑर नॉट अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. आनी एक गजाल जी हांगा चालू आसा ती सद्याक जे आमचे मोर्मुगांव तालुक्यान एकदम जोरान चालू आहा म्हणटा ती डबल ट्रॅकिंगाचो आंदोलन. आनी डबल ट्रॅकिंगाक जंय वता लोक बोवाळ घालता प्रोटेस्ट करता. पयर जेन्ना आयतारा जेन्ना सीएम दिल्लीच्यान आयले हांगा एक तांची मिटींगूय जाली म्हणजे जे कार्यकर्त्यां खातीर प्रोग्राम केल्ले तेन्ना सीएमान स्पश्ट सांगलां की हे जे डबल ट्रॅकाक जे ओपोज करता जावं जे मोले प्रोजेक्ट जावं पावर ट्रान्समिशन लायनाक जे ऑब्जेक्ट करता दे आर बेसिकली द ऑपोजिशन विथ द इलेक्शन एजेंडा. तांचें म्हणणें आसा की हे इलेक्शन एजेंडा खातीर तांच्यांनी एक हें केलें आनी लोकांक ताका बळी पडचें न्ही. तांच्यांनी सांगलां की अश्युरन्स दिलां की सद्याक तरी 50% कोल हँडलिंग जे आसा ते रिड्यूस करतले आनी गरज जरी आयली ऑल्टरनेट कार्गो जरी एमपीटीन मेळटा जाल्यार दे वील रिड्यूस दॅट एंटायर कार्गो हँडलिंग कंप्लिटली एमपीटीन ते बंद उडयतले अशें तांणी आश्वासन दिलां. आनी एक गजाल म्हणटा ती जेन्ना हे यूथ ऑफ चिकालीम तांच्यांनी फाटीं मोविना कडेन वचून एक मेमोरंडम दिल्लो ताजे मागीर एक कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली की मोविनान तांकां एंटरटेन करूंक ना. मागीर मोविनान एक व्हिडिओ घाल्लो फेसबुकाचेर सो एक मोठी कॉन्ट्रोवर्सी जाली की दे डिडंट एंटरटेन द यूथ. तांच्यांनी ते मेमोरंडम दिवपाक गेले तांकां तांच्यांनी इनडायरेक्टली सांगलें की हे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट तुमी मदीं पडपाक जायना केसो जातल्यो. तशें करून जे लोकांनी बोळ घातलो तांकां आयज पर्सनली एक प्रायवेट बंगल्याचेर बोगमाळो भितर सद्याक निलेश काब्राल येवन ही हॅज मेट ऑल द यूथ आनी तांच्यांनी जे यूथ जे आशिल्ले तांच्यांनी तांकां वेगळे वेगळे प्रश्न विचारून तांच्यांनी ताजो एक सिस्टमॅटीक म्हणजे ते लोकांक कळूंक शकता तशें रिप्लाय दिले. तांचें म्हणणें आसा निलेश काब्रालचें म्हणणें आसा की हो एक जो सागरमाला आमी उलयतात सागरमाला वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 इज जस्ट म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट एक जो हे आशिल्लो कन्सल्टंट ताणें तो प्रोग्राम रेडी केल्लो बेस्ड ऑन ऑल द पोर्ट्स ऑफ इंडिया. म्हणजे हे पोर्टान कितलो कार्गो आसा सद्याक आनी तो कितलो मॅक्सिमम वचूंक शकता आनी मॅक्सिमम वतलो जाल्यार हें जरी घालत जाल्यार कितले जातले आनी देट वॉज ओन्ली एस्टिमेटेड. तो म्हणटा की एस्टिमेटेड तांच्यांनी एक प्रोजेक्ट रेडी केल्लो आनी हो जरी सेंटराक धाडला पूण सद्याक ते ताजेर कसलेच तरी पीपीपी प्रोजेक्ट जावं टेंडर इन्विटेशन जावं कसलेच ताजे अजुनी हाजे काम चालू जालें ना. सेंटरांनी ताका कांयच अप्रूव करूंक ताजे कांय फुडें स्टेप्स घेवना आनी गोवा गव्हर्मेंटानूय कांय ताजेर एक्शन घेवंक ना. सो जो कन्सल्टंटान जो प्लॅन केल्लो तो फक्त वेबसायटीचेर लोड जाल्लो आसा. सद्या ताजेर कांय मुवमेंट ना. लोकांनी हाजेर म्हणजे एक ऑपोजिशन अशें तांच्यांनी मिसकन्सेप्शन जावचें न्ही. अजुनूय गोवा गव्हर्मेंटान ताजेर कांय विचार केलो ना आनी थोड्या दिसांनी ते सांगता की शिपींग मिनिस्ट्रीच्यान एक लेटर येतलें गोंया खातीर आनी गोंयान एक डिस्कशन जावन मागीर जे आमकां जाय ते सागरमालान सपोज एक 10 प्रोग्राम दवरले जाल्यार भितरले 4 एंड दॅट वील बी अपलोडेड अगेन ऑन द शिपींग मिनिस्ट्री वेबसायट आनी तेन्ना लोकांक क्लॅरिटी मेळटली. आनी तांचें म्हणणें आसा की हे जे प्रोजेक्ट आसा 2010-2011 तेन्नाच्यान चालू जाल्ले आनी खंय तरी बाकीचे जे डबल ट्रॅकिंगाच्यो ज्यो लायन्यो आसा ती एंटायर कंप्लीट जाल्ली आसा. फक्त गोंयान जे उरल्या आनी थोडे 20 किलोमिटर सुमार कर्नाटकान उरल्या ती एक लायन पेंडिंग आसा आनी बाकी कडेन सगळे प्रोजेक्ट ही कंप्लीट जाल्ले आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. थँक्स विक्रम. हांव थंयच्यान वता बार्देजाक. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें आहा अपडेट? परिस्थिती बार्देजा भितर इश्यूज वाडत आसात. आयची अपडेट कितें? प्रमोद, आयची अपडेट दिता आसतना 2-3 इश्यू आसा. एक मेजर इश्यू म्हणजे बार्देशान उदकाचे सारके हाल जाल्ले आसा. म्हापशान तर सामके एक्चुअली 18 MLD उदीक जे म्हापसा शहराकूच लागता ते सध्या 9 MLDचेर पावल्ले आहा. त्यामुळे इतकी शॉर्टेज जाल्या आनी लोकांचे अशें म्हणणें आहा की जे उदक शॉर्टेज जावपाक कारण म्हणजे ज्यो झोपडपट्ट्यो बी वाडल्या त्यो ताका म्युनिसिपालिटी जावं कोणें परमिशन दिनासतना पूण हे ज्यो हेल्थ एक्ट आसा पळय ते हेल्थ एक्टा प्रमाणे ते कनेक्शनां मेळटात आनी ताका लागून उदकाचें कनेक्शनां वाडल्या आनी उदक खूब शॉर्टेज जाता. म्हापशाच्या
उदकाचेच न्हू तर शिवोलेन उदक शॉर्टेज आसा, आसगांव अंजुना वाठारान उदक शॉर्टेज आसा, कलंगूट सायडीनूय उदक शॉर्टेज आसा. हे उदकाची समस्या आनी पयर काँग्रेसवाल्यांनी हे दिला की बुधवार मेरेन जर उदक मेळना जाल्यार आमी PWDचेर मोर्चा व्हरतले म्हणून. आता फाल्यां कितें ते कळटले मोर्चा व्हरतले काय उदक येतले काय हें जालें. दुसरे एक हे काल कलंगूट मिनिस्टर मायकल लोबो हेणे बीच फुटबॉल आणि बीच फुटसल हेचे इनॉग्रेशन केले आणि तेन्ना ताणें एक बायट घेता आसतना एक स्टेटमेंट केलो की जी टुरिझम पॉलिसी आहा न्हू ती गव्हर्मेंट सिरियसली घेयना की ती टुरिझम पॉलिसी बेगीन जावची म्हणून. आनी दुसरे टुरिझम मिनिस्टर आहा पळय तेचेर बीन हे केलें की तेणें अशें हे म्हटलां की जेन्ना झडपी इलेक्शन बी जाल्या उपरांत रोखडेच फेरबदल मिनिस्ट्रीचो जावंक शकता, म्हणजे मिनिस्ट्री चेंज जावंक शकता. म्हणजे चड हे करता आसतना तेणी टुरिझम मिनिस्टराचेर हे काडलो. ही दुसरी. आनी तिसरी कोविडाची हे जर पयली जाल्यार एक्टिव्ह केसीस सध्या 306 आसा बार्देशांत. भितर म्हापशां 49 आसा, कोलवाळे 14 आसा, शिवोले 52 आसा, हळदोण्या 20 आसा, कांदोले 65 आसा, पर्वरी 106 आहा. भितरले आयज म्हापशांत आयज 6 केसी मेळ्ळ्या, कोलवाळे आयज 3 केसी मेळ्ळ्या, शिवोले आयज 9 केसी मेळ्ळ्या, कांदोले 13 केसी मेळ्ळ्या, हळदोण्या आनी पर्व तरी पण मेळना. थँक्स अ लॉट श्याम. So next विषय जो आम्ही घेतात तो ISLाचो and Clive Alvarez is joining us. So Clive, what is happening with FC Goa? We have drawn 2 matches. We lost one unfortunately in the injury time. So what is missing in the team? On field the team looks fine, the game looks fine, but somehow we are not winning yet. How do you assess FC Goa's performance till now? Just to give you a brief about it, FC Goa currently, as you know, have played 3 matches in the ISL. They have lost against Mumbai City at the last minute. They have drawn against Bangalore on last night against Northeast United. So currently we have only 2 points and we are on the 7th position of the table. One thing I've assessed is that FC Goa have been playing some good quality football. They dominate ball possession. But the only issue I feel is the final third. They cannot get that winning goal which is required. But one more thing I've also assessed is that FC Goa have a great squad. They have a great squad. They have because if you saw with the Mumbai FC game, we were 1 man down and we managed to hold them till the 90th minute stoppage time. Although as you know, Koro is not with us, has been stepping up and has been saving his side from basically dropping those 2 points which have been there. Coming back to last night's game, Pramod, there were some ugly instances which occurred in last night's game. At the 80th minute, both the coaches got into a scuffle. They got into an argument and later were awarded yellow cards. But later on during the stoppage time, there was another instance when the FC Goa player, Alberto Nogueira, who came to collect the ball, somehow just pushed Northeast United coach who fell down on the ground. But the more interesting part was FC Goa coach started clapping and started laughing towards that incident. So it is just a very, awkward incident which took place. But now, since I think All India Football Federation Disciplinary Committee might issue them show cause notice because of their behavior on the pitch. Now, FC Goa are playing Kerala Blasters on Sunday on 6th, who are also looking for their first win. So it is going to be a good match between FC when you Goa look and at Kerala this Blasters. team, this is practically a kind of a new squad from new coach onwards. New squad. How do you see the team coming together? Can you see that gelling well? Because for last 2 seasons, at least we had a consistent squad. This year, it's a different story. So how do you see that entire team spirit coming together? They have got their mojo or they are still looking for it? I think they're still in pre-season because if you see, we had a short pre-season this year because of the COVID-19 pandemic. So I think they're still in pre-season. But if you see the style of play we are getting there, we made 600 passes last night itself. So that basically that just sees that FC Goa, the team is gelling together, but the only problem is the finishing. The ball, they can't get it in the final third, and they can't get it into the net. Yeah. So except one game against Mumbai when it was a last-minute penalty,
Yes. how do you judge performance of the team in terms of consistency? The finishing is the only problem, or do you see other problems as well? As of now, I think finishing is the only problem because the only problem is when they can't give a proper, pass the ball proper to Angulo, who basically who has scored almost 3-4 goals at the moment, but they only can't get it to him, who cannot deliver at the end. But all the midfield and the defense is good enough. Thanks a lot, Clive. We'll keep on coming back to you whenever FC Goa plays, because I think as days progress, the league will get interesting, and hopefully the team will also find that Yes. winning mojo. Thanks a lot, Clive, for joining with us. Yes. Thank you. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळ सारको सोंपला, बट ह्यो आशिल्ली आयच्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी. एक मेजर की 12 डिसेंबर ते 15 डिसेंबर ह्या मजगती झेडपी इलेक्शन जावपाक शकता अशी क्लियर इंडिकेशन्स मेळ्ळ्यात. आज मुख्यमंत्री, अधिकारी आणि पुलीस हांची खासा बसका जाली. ताजोय वृत्तांत जो आसा तो आमी आमच्या प्रायम टायम बुलेटिनाक तुमचे म्हऱ्यात घेवन येतले. बट मोर ऑर लेस इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, सेकंड किंवा थर्ड वीक, बेजिकली 12 डिसेंबर अशी तारीख आयकूं येता, झेडपी इलेक्शन जावपाक शकता. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. हैदराबाद प्रुडंट. नमस्कार.